दाखव उमेद रेस्टॉरंट किती मुलं घातले आम्ही 5 मुली घातले आणि किती बोलायला मुवमेंट कायच ना बरं लीव घातलं कोणाला सेक्रेटरीचे नावच ना लास्ट 11 तारखेक आसा लास्ट वीडियो इन्फॉर्म करते वीडियो फोन मारे सर त्यामध्ये इन्फॉर्म करत असतो हांव सद्याक तुमकां मागली पंचायतीन आसा ओके हांव सेक्रेटरी कितें म्हणून कितें लीव तुमकां कितें लीव घातल्या कॅज्युअल लीव कित्याक पर्सनल आसा म्हणून आता तुमकां येयला पेडीक लागला सो आमी हांगा आतां येयल्ले सद्या कित्याक खुबश्यो इनलिगलिटी हांगा चल्ल्या कुर्का फार्म इंग्लीश पंचायतीन हांगा सरपंचूय ना आनी सेक्रेटरीय ना तुमचो सो तेका लिवेर आसा सो आतां कोण थंय ग्रँड आसा तेच्या फाटल्यान इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां कंपाउंड वॉल बांदता सॉलिडिनी वॉल बांदता कॉन्क्रीट आनी ते टोटल इलिगल आसा पंचायतीन ते स्टॉप करपाक जाय पंचायत सोडून हांवें 2दा गेला काल गेलो आनी तेजे पयलूय गेलो हय सो हे कित्याक लागून एक्शन जायना ती ओपन मुद्दम आमी विचारपाक येयल्ले की पंचायतीन तुमी कित्याक जायना दुसरें आतां हांगा वयर स्लम आसा एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन ती डेमोलिशन करपाक जाय करेक्ट तुमकां टायम दिल्लो की त्या टायमाच्या भितर तुमी तें क्लियर करपाक जाय बट आजून पर्यंत रिपोर्ट काय कोणा कडल्यान घेवपाक पंचायती कडल्यान करेक्ट तेकाच लागून आमी पंचायतीन येयल्ली विचारपाक की बाबा पंचायती आजून पर्यंत कित्याक एक्शन घेवना कित्याक 2022 हांवें कंप्लेन केली 2022 जावन आतां 2025 जालो 2025 पर्यंत आजून आतां हायकोर्टाचेंय डायरेक्शन येयला तुमकां आनी हायकोर्टाचें डायरेक्शन बसून कांयच एक्शन जायना तुमकांय तितलोच हें आसा कित्याक तुमी तुमकांय तितलोच रायट आसा कित्याक सर्वेयर हाडून तुमचें तें हें करून डेमोलिशन ऑर्डर करपाक तेंच सांगता तुका की तेंचे कडल्यान येयना पंचायती कडल्यान कित्याक येयना तें तुमी रिपोर्ट घेवपाक जाय तेजो कित्याक लागून येयना जेन्ना आमदार कंप्लेन करता तें इनलिगल आसा म्हणून टोटल इनलिगल तो रोड सायड आसा म्हणून सगळें तेका इनलिगल आसा तरी पूण तुमी एक्शन कित्याक घेयना हांव तुमकां फोटो मारून धाडटा आमी कितें कंप्लेन केली तुमी विचारा तेंकां कितें आसा तें आमी हांगा रावता म्हाका अपडेट एक्झेक्ट कितें जालां तें कित्याक पळय एक मिनट हां आतां आमी कंप्लेनी केला सोडून इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्लम आसा मागीर थंयसर बिचार ह्या कन्स्ट्रक्शन चालू जाता न्हू पळय तुका पंचायत करना म्हणून तुजे कडेन येतलेच आमी तुमी 66 अंडर बीन स्टॉप नोटीस काडपाक जाय फर्स्ट आनी जर पंच मेंबर डेप्युटी हय आतां हय फोनार सांगलें न्हू आतां हायकोर्टान कितें सांगलां पळय दर स्लमाचेर रोड सायडीचेर कन्स्ट्रक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर पंच मेंबर खंयचोय जर काम करिना तूं सेक्रेटरी कडसून तूं एक सांग सेक्रेटरी कडसून 113च्या अंडर रिपोर्ट घे की पंच मेंबर आनी हे पंच डेप्युटी सरपंच ताका काम करूंक दिना म्हणून अशें तरी आमकां दिसता कित्याक इतलीं वर्सां 25 वर्सां डेमोलिशन उरलेलें आसा आतां हायकोर्टान सांगलां 4 दिसा भितर करपाक जाय म्हणून 113A7च्या अंडर पंच मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच आनी नाजाल्यार कोण वाड्यावयलो पंच आहा तो इलिगल एक्ट प्रमोट करता इलिगल कन्स्ट्रक्शन पर्सिस्टंट प्रेमिशन ड्युटीज करता म्हणून तूं सेक्रेटरी कडसून रिपोर्ट घे इतलेंच काम करता फुडलें आमी करता हां
दोनूय आय बांबोय मिलिटरी कॅम्प सायडीक इल्लीगल स्लम आसा, हायवेचेर आसा, एबिटिंग हायवे आसा, नेक्स्ट टू द हायवे आसा, मेजर रोड थंयसर आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन. मागीर कालूय जालां, कालूय कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, बिचाचेर चालू आसा. हांगसर पळय काल कितें पेटिशन करूं तुका ना? हो इंटरनल रिपोर्ट तूं 113 अंडर घे मरे. आं 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 अरे फोन तुका कित्याक सांगता? हायकोर्टान सांगलां मरे 113 अंडर तूं रिपोर्ट घेवंक जाय म्हणून. जाल्यार हांव तुका इमिजिएटली धाडटा, इमिजिएटली करपाक जाय. इमिजिएटली कित्याक सांग? काल पयर सरपंचान हे वाठार आयक मातशें आयक. एक सरपंचान आमच्या हांगसर सरपंचान नोटीस काडला, स्टॉप नोटीस काडला, अंडर सेक्शन 64(1) नोटीस काडली. एक चिरो घालता म्हणून, चिरो लेवलिंग करता म्हणून तो सरपंचान काडला. आमचे ट्रायबल भावागेर काडला, चिरो काडटा म्हणून, चिरो लेवलिंग करता म्हणून, चिरो पत्रांचेर लेवलिंग घालता म्हणून मातसो गॅप करता म्हणून आनी स्टॉप नोटीस काडला सेक्शन 61(1). इतले बिचार कन्स्ट्रक्शन चल्लां आसा, कॉन्क्रीट आहा तसर. ते तुका सगळें बरोवन दिता, एमएलएचे थ्रू बरोवन दिता. सांग बरोबर. बरें डन करता तुका, करता बरें. आता व्हिडिओन सांगला की व्हिडिओन सांगला की सेक्रेटरी त्याच्या ओरली काय ऐकना, सो कितें आहा तें बरोवन दिवपाक जाय. बरोवन आहा तें सेक्रेटरीची एक्शन जातली म्हणून सांगला. बरें हांव रिटर्न दिता तुका, रिटर्न दिता. तुमी घे अशें ना रिटर्न हांव दिता. बरें हांव रिटर्न दिता तुमकां. हय ना हें कितें हें निग्लेक्ट केलें न्हय न्ही. आतां तांकां दिसता हरशीं चल्लां तें, तरी पूण कोण एक्शन घेयना जाल्यार पर्पजली जालें तें. सेक्रेटरी पळयना, सरपंच पळयना, कोणाक पडलेंच ना कशें जालें. जाय तशें तांकां कन्स्ट्रक्शन करपाक दिता. तो पडटलेंच तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमकां पडटलें फायन दिवपाक. हांव रिटर्न दिता तुमकां. सेक्रेटरी 80 दिसाची जातल्या काय फाल्यां कितें 80 दिसाचीच आसा काय फाल्यांची पॉलिसी हांवें पयली बॅनर हाड रे, बॅनर हाड. आयकना अशें कशें जातलें? आयकना तोंडान म्हणलें. हुशार पंचायत के सामने मेरे मास पुढे टाकता फ्रेश पुढे वेरेश कितें इशू आसला पंचायत? पळय इशू म्हणजे तुमी पळयला आसतलो काल जो इन्सिडंट जाल्लो आसा ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जो कन्स्ट्रक्शन बांबोलीम बिचाचेर इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्ला, जो रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा, कॉन्क्रीट वॉलचं काम चालू आसा आनी पंचायत हेजेर मात्तूय कांय एक्शन घेयना. आनी एवरी टायम म्हणजे हेच्या पयलू 2-3 दीस पयलू हांवूय गेल्लो सायटीचेर तेन्ना स्टॉप केलें
परत काल गेलो काल परत रातचें काम चालू करता म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता आसतना रातची कामां हांगा चालू करता इनलिगली म्हळ्यार जेंचे कडेन सारकी परमिशनां पासून ना तेंची परमिशनाची पयलींची घेतलेली ती एक्सपायर जाली आनी आतांची सद्याक आसा तेका कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना सो ह्या हितून जो हार्ड स्ट्रक्चर आसा म्हणटा पळय हार्ड स्ट्रक्चर घालूंक शकना हो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा दुसरें म्हणजे तुमी वयर पळयता आसतले जेन्ना मेर्शे वयता त्या रोडाक लेफ्ट हँड सायडीन स्लम आसा आनी ह्या स्लमाचो जो कंप्लेन आसा ही आमी 2022 केल्ली 2022 हें डेमोलिशन करचें म्हणून सांगलेलें आनी ते म्हणून लागलें आमी तांकां हियरिंगाक आपयतले मामलेदाराचो रिपोर्ट जातले डेप्युटी कलेक्टराचो रिपोर्ट जातले पण आतां सद्याक जो हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयल्लो आसा हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचे प्रमाणे ते इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा जावं जे स्लम आसा ती डेमोलिशन करपाक जाय आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन ताजो रिपोर्ट येना म्हटल्यार पावोवपाक जाय आतां BDOक आमी फोन मारलेलो BDO म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणटा म्हळ्यार कित्याक लागून लिपोवंक सोदता हांगा वोट बँक पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा आयज भायल्यांची वोटींग राखून दवरपाचो हो पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा गोंयकारांचेर नाल्यार रोखडेंच कंप्लेनी घालता गोंयकारांचेर रोखडेंच रिपोर्टी धाडटा आनी गोंयकारांची घरां डेमोलिशन रोखडीच काडटा पण भायल्यांक जें आसा भायल्यांक एक्शन घेवन म्हणजे भायल्यांचेर इनलिगल हें आसा ते स्ट्रक्चराचेर एक्शन मात्तूय घेयना हेंच आमी हांगा आयज विचारपाक येयल्ले तशेंच आनीक आमचे आहले जे बांबोळेंत आसा बांबोळे व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा ताका कशी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा हेंय विचारपाक हांगा येयल्ले पूण आमी पळयत जाल्यार हांगा जो सेक्रेटरी आसा जो सरपंच आसा कोणूच ना सरपंच ना तो ना सेक्रेटरी लिव्हर गेल्लो आसा खंय आनी सडनली म्हटल्यार आमी आयज येवपाचें आसा तांकां न्यूज खंयच्यान खंय पावली आसत कोण जाणा पण सडनली हो सेक्रेटरी नाच जालो आतां सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता हांगा अशें जाल्लें आसा की जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आसा मिनिस्टर फॉर पंचायत फार्म हावस पॉलिसी करता काय कितें अशें दिसून येता कित्याक प्रत्येक सेक्रेटरी जेन्ना कितें इनलिगलिटीज चलता तेन्ना तेच नाच जाता तांकां थंय फार्मात जावन दवरला काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक प्रत्येक टायम आमी केन्नाय हांगा येयले सेक्रेटरी मेळना दुसरे कडेन गेले अशें सेक्रेटरी मेळना म्हटल्यार आतां BDO म्हणटा BDO आपूण कशें कितें करूं काय म्हणटा BDOन खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय आसली हेज्या पयलूय BDOक सांगलेलें आमी की एक्शन घेवची तशेंच खुबश्यो पंचायती DOP कडेन उलयले आमी DOPकूय सांगलेलें की अश्यो पंचायती करता की सेक्रेटरी आयज व्हडलो कोण हें जाल्लो आसा म्हटल्यार तांकां आनीक कोण लागना म्हळ्यार हे एवरी टायम आमी हांकां सांगपाचें पडटा हे सो मोटो एक्शन हे कित्याक लागून घेयना पंचायत हांगा हायकोर्टाक सो मोटो एक्शन घेवचें पडटा हायकोर्टान हेंचेर सगळ्या आख्या पंचायतीक सांगला तांचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून आनी रिपोर्ट दिवन तो प्रोड्यूस करचो ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून हांगा कितलेश्यो पंचायती ऑलरेडी चालू केल्ले आसा मात ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक इनलिगल जें चालू आसा आनी लेटर कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन हांवें पर्सनली केल्ली आतां वचून ज्या सायटीचेर जो बांबोली ग्रँड हाय ताच्या फाटल्यान जी सायट आसा तेजी कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा ते स्टॉप करचे ते बंद जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून पण अजून पर्यंत कांयच जायना आनी ताकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या एज अ प्रोटेस्ट म्हणून कित्याक ही जी पंचायत कुर्का बांबोली पंचायत जी आसा ती पंचायत कितेंच एक्शन घेयना एवरी टायम तांकां हें करचें पडटा हेज्या पयलू आमी ग्रामसभेक घालून रेजोल्युशन घेतल्याक व्हडले स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करता हांगा मेगा कन्स्ट्रक्शनाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता आनी हांगा कुर्का बांबोली पंचायत जी आसा ताका उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता हेज्या पयलू ग्रामसभेक व्हडलो इश्यू जाल्लो ह्याच उदकाक लागून कित्याक आमकां खबर आसा की कितलो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून तो पण तरी पूण हांगा कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत उठलेली आसा कित्याक हांवें आनीक लेटर घातलेलें आसा की मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां परमिशन ग्रांट करची न्हू आनी हांव 7 पंचायतीन घालतलो की खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन अबाव 10 फ्लॅट्स आसा जावं बाकी अबाव व्हडली स्पेस आसा ताका परमिशन ग्रांट करपाची न्हू म्हणून सो हें लेटर हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा बाकीच्या पंचायतींक हांव इन्वॉल्व करतलो पण एक सांगूंक सोदता की आतां सद्याक आमी समज स्ट्रॉंग रावना आनी आमी समज एकटे रावना जाल्यार हे गांव जो आसा आमचो कुर्का बांबोलीम गांव जावं बाकीचे खंयचेय गांव आसा हे काबार करतले हेंकां मात्तूय पडलेलें ना हे कोणा कडल्यान नेल घेता ही तांकां खबर आसा पूण आमी गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा आनी हेंकां विरोध करपाची गरज आसा हे मेगा स्ट्रक्चर जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाक जायना मेगा प्रोजेक्ट बरकर तुमकां TCP पळय तुमी गेलेले मेळपाक चीफ टावन प्लॅनर तेन्ना तेणें सांगलेलें की 16 तारीख तो हांगासर इन्स्पेक्शन करतलो म्हणून तितून ते हेजें वॉलाचें मेन्शन आलेलें सो तुमकां कितें इंटिमेशन येयलां पळय अजून पर्यंत म्हाका कांय इंटिमेशन येवना 2-3 दीस हॉलिडे जाली आनी आयज हांव परत ताका कॉल बॅक करतलो कित्याक अजून पर्यंत जो लेटर हांवें तांकां सांगलेलें म्हाका रिटर्न लेटर करचें इन्स्पेक्शनाक लागून कित्याक इन्स्पेक्शनाक वयता जाल्यार म्हाका म्हाजो शेड्यूल पळोवचो पडटलो ताका लागून तांकां सांगलें हांवें तांकां सांगलें टायमूय मागलेलो आनी डेटूय मागलें म्हाका टायम तेंच्यांनी 11 दिला आनी डेट जी आसा ती 16 तारीख दिल्ली आसा तुमकां प्रेस भाव सगळे आसले अजून पर्यंत तर इंटिमेशन येवना हितून कळटा की बाबा हे जो TCP डिपार्टमेंट पासून आसा हो मात्तूय सिरियस ना कित्याक तेन्नाच तेंच्यांनी सांजचे दिवंक शकताले ते सांजचे आदेशान डायरेक्ट तेंच्यांनी लेटर धाडपाक शकताले
शकताले जावं मेल पासून धाडपाक शकताले, पण हें जाल्लें ना. म्हळ्यार हितून कळटा की TCP डिपार्टमेंट हो जो विश्वजीत राणे आसा, हो विश्वजीत राणेक फक्त पडला कितें आपणाची कितें पोळी भाजपाची, हें मेगा कन्स्ट्रक्शन जाय तशें हाडपाक सोदता आनी जें गोंय आसा तें काबार करपाक सोदता. आयज परत हांव तांकां हें करतलो. तशेंच GCZMA जो डायरेक्टर आसा हेजे कडेन काल हांव उलयल्लो की हें कन्स्ट्रक्शन जें चल्लां हें इनलिगल आसा म्हणून. तेणें सांगलां, म्हाका एश्युरन्स दिल्लें काल की आयज आपूण तांकां कितें आसा तें नोटीस धाडटा म्हणून. आतां म्हाका पळोवपाक जाय कितले नोटीस धाडटा ते आनी कोण नोटीस धाडटा ते. तशेंच कलेक्टराक काल सांगलें, रातचो हांवें कलेक्टराक फोन मारून सांगलें की असो हें जालां, कित्याक मामलेदार आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयन जालो. ताका लागून कलेक्टराक फोन मारलो. कलेक्टरान तलाटी आसा जो कन्सर्न रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा ताका फोन मारून सांगलें की तें काम स्टॉप करचें म्हणून. आनी तेन्ना तें काम स्टॉप जालां. तेच्या पयलीं मामलेदार बसून रेडी जाल्लो, कित्याक आपणाक GCZMAचें डायरेक्शन जाय म्हणून. आनी GCZMAन आयज डायरेक्शन दिता म्हणून सांगलां की हेका स्टॉप नोटीस जावं शोकॉज नोटीस वॉटेवर कितें आसा ती काडटलो म्हणून सांगलां. हांव वाट पळयता की बाबा ते कितें काडटा ते, कित्याक अशें चल्लां की बाबा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार येवन सायटीन इन्स्पेक्ट करून तें बंद करपाक जाय. 4 दीस पयलू ते येयल्ले, पण आतां परत काम चालू आसा. मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना येता ते आमदाराक कन्सिडर करिना तेन्ना. हें हो व्हडलो विशय आसा, कित्याक हेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जो आसा तो कायदो आसा तो एसेंब्लीत मांडलेलो. कित्याक आमकां आमदारांक कोणाकूय कन्सिडरेशन आयज हांवें एसेंब्लीन कितलेशे TCP डिपार्टमेंटाचे विशय काडलेले आनी ते विशयाचेर जो विश्वजीत राणे आसलो तो एक टायमार मदींच ताणें म्हटलें की आपूण सगळ्यांक कन्सिडरेशन घेतलो, कॉन्फिडन्सान घेतलो. मात अशें कांयच जायना. फक्त आपणाचें कितें आसा तें बोर्डाक पास करता, बोर्डाची सायनी घेता आनी ते फुडें धाडटा. म्हणल्यार कितें आसा आयज गोंयांत कितें जाल्लें आसा, आपणाच्या गांवांत कितें जाल्लें आसा, आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाल्लें आसा हें खूब गरजेचें आसा. तें कळपाक जाय सगळ्यांक. कित्याक हो जो रिपोर्ट आसा तो आमकां एवरी टायम RTI मारची पडटा, कंप्लेन घालची पडटा, लेटरां करची पडटा. लास्ट टायम म्हाका TCP डिपार्टमेंटान सकाळचे बसून रात बसून रावचो पडलो फक्त रिप्लाय घेवपाक की बाबा कशी परमिशन दिल्या, ती बीन म्हाजे मतदारसंघात. सो इतलो हो TCP डिपार्टमेंट थर्ड क्लास जाल्लो आसा, हो TCP मिनिस्टर थर्ड क्लास जाल्लो आसा. ताका मातूय पडलेलें ना, गोंयचें पडलेलें ना, गोंयचे पर्यावरणाचें पडलेलें ना, गोंय सोंपोवपाचें पडलां हेका फक्त. आता विरेश बाब, तुका हे पंचायतीन एज MLA म्हणून येवन प्रोटेस्ट करचो पडटा. सो ही पंचायत आतां कित्याचेर चलता आनी कोणाच्या आशिर्वादाचेर? पळय, हें आयज खंय ना खंय ही पंचायत जी आसा ती BJP रुल्ड पंचायत आसा. हांगा आदलो आमदार जो आसा तो हार घालपाक येयल्लो, जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा तांकां हार घातले आनी बरे हार घालून तांकां व्हडले गेले. आतां कोणाचेर रूल चलता आनी कोणाच्या हेजेर चलता आनी खंयच्या हितून तांकां बॉल्सान कितें पडटा हें आयज प्रूव जाता. कित्याक समज पडोंक नासलें जाल्यार ते जी इनलिगलिटी आसा ती स्टॉप करतले आसली. एवरी नाव एंड देन हांगा कितें परमिशन पासून घेवपाक जाय जाल्यार कितलेशे जावन आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां पासून त्रास करता परमिशन दिवपाक पासून. एवरी टायम तांकां BDOन वयचें पडटा, DOPन वयचें पडटा आनी तेन्ना मागीर परमिशन मेळटा. म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की पंचायत कोणाक लागून, सामान्य गोंयकाराक लागून आसपाक जाय. बट पंचायत आयज दिसता ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबींक लागून आसा, ह्या हॉटेल लॉबींक लागून आसा, हे इनलिगल कोण करता ह्यो बस्ती आसा तांकां लागून आसा. गोंयकारांक लागून ही पंचायत ना अशें म्हाका दिसता. आनी ही BJP रुल्ड पंचायत, इतली इनलिगलिटी ह्या पंचायतीन जाल्ली आसा. खुबशे जे त्रास आसा हे लोकांक हांगा भोगचे पडटा. हे फक्त ह्या BJPक लागून, कित्याक हो BJP सरकार जो आसा तो टोटल करप्टेड सरकार जाल्लो आसा. भाशणां व्हडली दिता. हांगा प्रेजिडेंट तांचो आसा तो व्हडली भाशणां दिता. आमी 52% आतां वोटशेर हाडचे पडटा. पूण वयता आनी सगळे मायग्रंटांचे, म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले जो उरिस्साच्या हेका प्रोग्रामाक वयता, कोण वयता हेज्या कर्नाटकाच्या प्रोग्रामाक वयता, कोण आनी बिहारीच्या प्रोग्रामाक वयता, कोण मालवाडीच्या प्रोग्रामाक वयता आनी थंय फक्त मतांची भीक मागता. मात गोंय राखपाची भीक कोण मागिना, गोंय कशें राखपाचें हें कोण उलयना. फक्त ही मतांची भीक म्हटल्यार पॉलिटिक्स करपाक लागून येयले. आनी तत्वां जी आसा ती तत्वां आनी कोणाक सांगा. हांव BJPचे कार्यकर्त्यांकूच सांगता की तुमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय. आयज तुमी चिंतपाक जाय की बाबा हें गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा. हें फक्त हे आपणाची हे गोंय राखपाक येयल्लें ना, जावं गोंयकाराक राखपाक येयल्लें ना. हें फक्त आपणाची पोळी भाजपाक येयल्या, आपणाचो धंदो करपाक येयला, आपणाचे पयशे बॉल्सां भरपाक येयल्या. विरेश बाब